आमचे 4 जे भगत सिंगांक जे अरेस्ट केल्यात गोंयांत आयज तांकां खंय तरी पर्वरी पुलीस स्टेशनार व्हेल्ले आसात, तेंचेर कितें तरी सेक्शनार आयिल्ले आसात, तांकां आतां मेडिकलाक व्हरपाचें आसा अशेंय आमकां कळोन येयलां. आमी सरकाराक एकूच सांगता, जे पर्यंत तुमी तांकां अरेस्ट केल्या तशेंच तांकां तुमी रिलीज करपाक जाय. आमी बेल म्हणटा ती घेवपाना. तुम्ही जर तुमकां जाय जाल्यार तांकां पर्वरी हितून दवरात, आमी मडगांव टाउनात आमी सगळे जेलीन आमी न्हिदतात. जो पर्यंत तांकां तुमी अनकंडिशनली रिलीज करना तो पर्यंत आमी कोण हालपाना पुलीस स्टेशना वयल्यान. तुमकां जे सेक्शनार लावपाचें आसा आमचेरय लायात, आमकांय भितर व्हरयात. आमचो अंत जाल्लो आसा. आमकां आनी तुमी हें करनाकात, आमचो अंत पळयनाकात, आमचे पाशे पळयनाकात. आमचे जे 4 भगत सिंग आसा तांकां बेगींतल्या बेगीन रिलीज करपाक जाय. जो पर्यंत तांकां रिलीज करपाना तो पर्यंत आमी हांगसरल्यान हालपाना. आमकां हांगा न्हिदपाक पडल्यार कोता येता, आमकां भितर सुद्दां उडयल्यार कोता येता. आमचे जे थंय आसा आमचे लिगल एडवायझर आसा, आमकां तेंचे कडल्यान मेसेज येयली की अशें अशें आसा. सो आमी तांकां क्लियरली सांगलां आमी बेल घेवपाना आनी आमकां बेल घेवपाचें कांय हें ना. हांकां आमी कसलो ऑफेन्स करूना. हो जो आसा हो आमचो आवाज, जो 20-25 दीस सरकारान जो निग्लेक्ट केल्लो तो आवाज खंय तरी असेंब्लीन पावोवपाचें काम केलां. आनी हें खंय तरी गर्वाचें काम. हे फटींगपणाचें काम न्हू. कोणाचो खून करूना, चोरुना हेंचे भशेन. हे जे करता पळय चोरता ते तुमकां एक्सपोज करपाक लागला आयज तो आवाज आमी असेंब्लीन उठयल्लो. जाल्यार हे जे 4 जे आमचे भगत सिंग आसा हे आयज गोंयचे जे एनवायरमेंट आसा गोंय राखपा खातीर खंय तरी मुखार गेल्ले आसा. आनी आयज तुमी तांकां अरेस्ट करपाक व्हरतात. आमचो हेचो विरोध आसा. जो पर्यंत तांकां रिलीज करना तो पर्यंत आमी हांगा हालपाना. आनी गरज पडली जाल्यार फाल्यां आमी येतले असेंब्लीन. पळोवया कितलें आसा गव्हर्मेंट, आमी पळयतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.